जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार दावडाव नासो जिणे अंकार कृपेन केलाय सत्कार ओवी स्नानात तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या विण्यान बोल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता सगळ्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार दावडाव नामसो जिणे आत्कार कृपेन केलाय सत्कार हेमिसाचें बलिदान कुटुंबांत देवादिंदल्ल्या संदेजात्म्याक मिस्तिता पैट्रिक एंजेलिन रॉड्रिगस मिलर मायवाडो तांचे हृदय बसोत मागे आमा समेस्तां बसोत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो आमी सर्व एका कुटुंबाच्या सांद्या परी मोगान आनी एकवटान सोम्याचें बलिदान भेटोवच्याक ह्या वेदी बोवारी जमल्या आयची देवस्तुती आमकां दुस्मान असो मोग करूंक तांकां बरें करूंक आनी तांचे पासत मागोवंक उलो दिता ह्या संवसारांत जियेतना विविध कारणाक लागून दुस्मानकाय उपजोवची सहज पूण क्रिस्तांव जाल्ले आमी कोणाय लागीं दुस्मानकाय दवरून जिवंक नजो म्हूण जेजू आमकां उलो दिता जर आमी दुस्मानकाय दवरून जियेता तर आमचें संवसारी जिवीत कश्टांचें खंयतरी बेजाऱ्याचें ना समाधानाचें जातलें जर आमी हर एकल्याचो मोग करून जियेता तवळ आमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें आनी समाधानाचें जावंक पावतलें देखून ह्या वेळा आमकां कोणाय लागीं दुस्मानकाय आसा जाल्यार तांचो उगडास काडया आनी तांचे पासत मागया मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची खळज जिजावन मिसाचें बलिदान भेटोवया सद्या कळासो 7वो आयतार आज आमी संभ्रमतना दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागोवंक देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता दुस्मानाचो मोग केल्लो सोमी आमकांय आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक कृपा सकत दिव दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे ही घडी बोरदोळे दांपया ही घडी बोरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया ते पुटी आमच्या दुस्मानाक आमी शिरापलेले आसा शिरापचो गूण देवाचो न्ही अशें आसतना थोडे पुटी देवाचे कुशे विरोध गेल्ले आसा सोम्यालकचें बक्षणें मागया सोम्या जेजू तुज्या उतराक प्रमाणे जियेन आसतना तुका दूख हाडलेल्याक पश्चातापवता बक्षणें मागून म्हणटा हांव दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर दुस्मानाक बक्षणें दिवंक फाटीं सरिनातल्या वेळार आमचें ती फरीकपण उपजता फरीकपणाच्या त्या चिंतपान जायते पडी शिरापलेलें आसा ह्या मुखांत तुका आनी पेल्याक दूख दिलें आसा सोम्या बक्षणें मागून म्हणटा हांव दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर मोगळ सोम्या
एकामेका सुमो केल्ल्यान सर्गींचे राज आसा म्हूण दाखोवन दिताय. राग मसूर द्वेश हगे बारीकपण हे सगळी संगती आसा करून थोडे पटी म्हज्या सना समाधानाक कारण जाल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिलां आसा सोमिया. मगसणे मगोवन म्हणटा हांव दया दाखय सोमिया आमची काकूट कर. दया दाखय सोमिया आमची काकूट कर. तकली बघून देवाची काकूट म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राय सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एक घडी बोरदोळे तांबी आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोगणी आळून तुजे कुशी आमी जाणा जावं पावो. हे परी उतरांनी आनी करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. साऊल उठलो आनी इस्रायलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशां सोबे झिपाच्या आरण्यांत दाविदाक सोदून भायर सरलो. दावीद आनी अभिशाई रातच्या वेळार साऊलाच्या सैनाशी गेले आनी साऊल शिबिरांत न्हिदोन आसलेलो ताणें पळयलें. ताचो बालो ताच्या तकले लागीं धरणीक तोपून दवरलो आनी आब्नेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले. अभिशाईन दाविदाक म्हळें आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातांत घाला. हांव ताका आतां बाल्याच्या एकाच मारान धरणीक खिळयतां. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशाईक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतेल्याक ख्यास्त मेळनासतना रावत. दाविदान साऊलाच्या तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणेंच हें पळयना वा कोणाकच हें कळीत जावंक ना वा कोणूच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदोन आसले. सर्वेस्परान धडल्ली गाड न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पेले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या
एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो. ताच्या मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो. तरणाट्या मदलो कोणूय एकलो येवन तो व्हरूं. सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी विस्वासीपणाचें फळ दिता. कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. सर्वेस्पर सगलोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगलोच कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचें सरूपकार केदेस विसरो नाका. सर्वेस्पर सगलोच कणवळो आनी दयाळ. स्तोत्र तुझे अपराध बक्षिता. सकट पिडांक वकात दिता. पोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगलोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगलोच कणवळो आनी दयाळ. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाम एक जिवीत जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळिसो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गींतावन आयिल्लो. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळिसो केल्ल्या मनशा बरी. सर्गींची जावन आसलेली सर्गार्तावन आयिल्ल्या मनशा बरी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयिल्ल्यांचें सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पूण म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितिल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतिल्यांक आशिर्वाद दिया.
तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुका एका पल्यार मारतल्याक दुसरो इपोलो दाखय तुजो शेलो काडन व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक अडयनाका तुजे लागचें विसरतल्या हरी एकल्याक दी आनी तुजें म्हण कितें आसा तें कोणी कांडवरी जाल्यार ताचें लागचें पाटी विसारी नाका हेरांनी तुमचें थंय सलस कशें सलस जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी आपणाचो मोग करतल्याचो मोग करतात न्ही तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी तशें करतात न्ही जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां भरोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उसणें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया तवळ उदंड जावं पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमनत देवाची कित्याक तो अनुपकार्यांनी कोट्यांतय दयाळ देखून जो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी जायजे दयाळ हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन ओम तशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो बोवा पुरबायची शिकवणो आयच्या सुवातेंत आमी आयकली पयल्यान पयलें देवाचें उतर म्हणटा म्हाका कान दितल्यांक तुमी आयका म्हाका कान दितल्यांक मात्र तुमकां कान आसा जाल्यार आयका म्हणलें आसा जेजून वयगी सोम्याक कान दितल्यांक मात्र हें उतर कान दिनातल्यांक न्ही देखून स्वस्थ सोम्याचें उतर थोडे फावटी आमकां कोडू जावंक पुरो कश्टांचें जावंक पुरो वयगी हाची सुवात इल्लीशी कश्टांची जिवंकी कश्टांची न्ही गे तितलें सुलाभ ना पळया पोरण्या सोल्याचें चिंताप देव रागिश्ट देव शिक्षा दिवचो न्ही गे पूण नव्या सोल्ल्याचें चिंताप सोम्याचें चिंताप फुल्ल उलटा देखून जेजून म्हणलां तुमी आयकलां कांट्यान कांटो काडी जाय दांताक दांत कांट्याक कांटो ते पोरण्या सोल्ल्याचें चिंताप कांट्याक कांटो दांताक दांत पूण हांगासर जेजू एक नवें साव हाडटा नवें साव देव तो न्ही कांट्यान कांटो काडचो देव दांतान दांत काडचो देव न्ही कित्याक जेजू म्हणटा अनुपकारी आनी खोट्या थंय देव दयाळ जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी दयाळ जावंक जाय देव दयाळ आनी ह्या देवाचें प्रतिरूप जेजू देखून जेजू ही दयाळ बरीकपण काणयतलो शिक्षा दितलो तो न्ही स्वस्थ प्रद्वारी स्त्री संपडलेल्या वेळार ताचे लागीं ती आयली प्रद्वाराची करणी करतना संपडलेली ती बोक्षाणें मागता जिवीत मागता आनी जेजू कितें म्हणटा हांव तुका कांय बदक करिना वस वस पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ती काकूळ तो सोम्याची कुर्सा रूम कळो नासतना त्या आटावटे मोदें
ती उतरां ताणी सांगितलें जाल्यार पळया देव कितलो काकूळदार म्हूण तुमी चिंता. थोड्यांनी मनशां आसा खोटेपण संवसारांत इतलें वाडलां जाल्यार देव कित्याक उगवत आसा, देव कित्याक शिक्षा लायना, देव कित्याक नाश करिना, देव कित्याक खर्ग धाडिना म्हणून थोड्यांनी सवाल करचें आसा. खर्ग धाडटलो देव न्ही, आमचो नाश जावन पळोवन आसतलो देव न्ही, आमी रुदान करून आमी वळवळचें पळोवन संतोश पावतलो देव न्ही. देखून तो कर्ग धाडिना. ते कर्ग धाडलें जाल्यार त्या कर्गा मदें तूंय वळवळटली आनी तें पळोवंक देवाक जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. कितलीं तयार आसा आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक न्ही गे. म्हजे फ्रेंड आसा, म्हजो फ्रेंड आसा क्लासींत, कळ्ळें पयलें एका काळार फ्रेंड आसलो, आतां दुस्मान जालो. कशें बगसोवचें, हाऊ कॅन आय फॉरगिव हिम ऑर हर, अशें जाता राग न्ही गे. कुटुंबांतूच आसा आमच्या न्ही, बाबा मदेंत आसा, बाबोण्या मदेंत आसा, मायसुना मदेंत आसा. कशें बगसूंचें, बगसूंक जायना. पण बगसूंक जायना न्ही, बगसूंक साध्य आसा आसा. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया. आशिर्वाद न्ही शिराप. आमी थोडा पटू आमकां दुयेंतेल्यांक तो मत्ती खावन वचून दी, तो काबार जावन वचून दी, गोडगोडो पडोवन दी, एक्सिडेंट जावन व्हडल्या टायराच्या पंदत्त वचून दी, अशें मागचें हांव न्ही. पाद्र्या मागता कोण ना म्हूण चिंतात तुमी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, हें चिंताप मनशाचें. फारीकपण काडून घेवचें चिंताप, फारीकपण. पूण क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ल्यान थंय फारीकपण ना. देखून तो म्हणटा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो इपोलो दाखय, तुजो शेलो कांड व्हरतल्याक तुजो दुगलोय व्हरूंक हाडय नाका, तुजे लागचें विसरतल्या हर एकल्याक दी, हर एकल्याक दी. मुन्नाबाई लगे राव मुन्नाबाई पिक्चर आसा, आयकलें? मुन्नाबाई MBBS न्ही, ताचे पयलीं आयिल्लें एक पिक्चर आसा लगे राव मुन्नाबाई म्हूण, संजय दत्ताचें. लगे राव मुन्नाबाई, लगे राव म्हूण ते एक पळया पिक्चर, बरें पिक्चर. माते वसो वांजेला दे 500 ताचेर बांदून हाडलेलें पिक्चर तें महात्मा गांधीचें पिक्चर. महात्मा गांधी जेजूचे शिकवणे खंय वळख जालो, खंय परिवर्तन जालो, आनी शिकवण एका मनशाक कशें परिवर्तन करता, आनी तें ह्या पिक्चरान जाता. संजय दत्त तातूंत हिरो, ताणें उलोवचें उणें, मारचें चड, सकडांगी मारचें चड, कळ्ळें गी. उलोवचें उणें, रावडी टायप, मारचें. देखून ताजें उलोवंक बी येतालें. देखून एक दीस स्वप्नांत महात्मा गांधी येवन ताका ही शिकवण दिता, माथेवाच्या वांजेलान ती शिकवण. आनी तो आसता महात्मा गांधीक पळोवन, येशें पुरा कर न्हू, तुवें संवसार जिखचो आसा गे म्हणून. निरंतर तो स्वप्नांत येवन मस्तू ताका शिकवण दिवन क्रमेण वय तशेंच प्रॅक्टीस करूंक सुरू करता. आनी उपरांत लोकांनी दिवचो ताका मोग, लोकांनी दिवचो ताका गौरव, लोकांनी दिवचो ताका मान पळोवन निजायकी तो म्हणटा मोग केल्ल्यांत चड मान, चड अभिमान, हेरांक बेश्टावन हेरांक बडोवन मारन, तांचो मान घेवच्या की मोगान घेवचो मान अदीक मोलादीक म्हणलें सत रुपी जाता आनी सगळो परिवर्तन जाता तो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून सुम्यान म्हणलें आसा, तुमकां कान आसा जाल्यार हांव तुमकां ही सगळें सांगता. कित्याक म्हळ्यार सक्कड कान येवं तर आयकूंक तयार नात. थोड्यान म्हणचें तुमकां शर्मावर सांगूंक सुलाभ, जिवंक कितले कश्टात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां मात्र न्ही, आमकांय जिवंक कश्ट आसात. पूण देवाक तें साध्य न्ही. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक तें सर्व साध्य. कित्याक सोमी म्हणटा
तुमचो मोग करतले सो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत. आमचो मोग करतले सो मात आमी मोग करता जाल्यार वॉट इज स्पेशालिटी तातूंत न्ही गे? कालें स्पेशल आसा? सोर करनात गे, कुनिगार करनात गे, रावडी करनात गे, करनात गे. तांच्या कुटुंबाचो बायले भुरग्यांचो मोग करतात. तर वॉट इज स्पेशालिटी? देखून आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी आमच्या दुस्मानाचो मोग करचें, दॅट इज स्पेशालिटी. समजलें गे? पयल्या वचपाक गेले जाल्यार थंयसर सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पळया, थंयसर दाविदाक राय म्हूण मागल्या उपरांत, सामुएलान दाविदाक राय म्हूण मागल्या उपरांत साऊल भिरांकूळ रागिश्ट जाल्लो साऊलाचेर, दाविदाचेर. साऊल राय हो दावीद कितें करतालो? साऊलाक समाधान दिवच्या खातीर, साऊलाचें टेन्शन उणें जावच्या खातीर रावळेरांत पिरलूक पुगतालो. पिरलूक कळ्ळें? भुरगो ल्हानसो. आनी ह्या ल्हान भुरग्याक सामुएलान कितें केलें? राय म्हूण मागलो. आनी ही खबर रायाक मेळटच राय ह्या दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदतालो, दिवेशी मारूंक. देखून साऊल उठलो, इस्रायलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या सैना सवें जीफाच्या मरुभुमींत दाविदाक सोदूंक लागलो जिवेशी मारच्याक. 3000 कित्याक सांगा? दावीद देवान विसलोलो न्ही गे. गोलियाताक जिवेशी मारची सकत ताका आसा जाल्यार न्ही गे, देखून सावली ताका भियेतालो. ताचे थंय एखादी सकत आसा म्हूण. देखून 3000 जाणांक काण घेवन गेलो. आनी दावीद आनी ताचो सांगाती अभिशाय ते ह्या रायातून पळोवन धांवताले. साऊल राय ह्या दाविदाक सोदून थकोन गेल्लो. देखून ताका न्हीद आयली आनी ते न्हिदले एका सुवातेर. आनी दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार साऊलाच्या सैन्यासर गेले आनी सगळे न्हिदोन आसात उक्त्या मैदानार सगळे. आनी साऊल राय न्हिदोन आसा. आनी ताचे तकलेर ताणें भालो दवरला. दाविदाक जिवेशी मारचो भालो धरणीक रोमन दवरला आनी कोळसुल्यांत उदक दवरला आनी सुशेगाद न्हिदला. अभिशाय म्हणालो दाविदाक, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हाती घाला. म्हणजे कडेन तलवार आसा, तसोच भालो काड आनी ताका धरणीक खिळाय. उठोन वचो ताणें. आयची रात ताची निमाणी रात, बरो अवकाश. म्हणून अभिशाय दाविदाक म्हणटा आसतना दावीद म्हणालो, ताका जिवेशी मारी नाका, कित्याक सर्वेस्पराचो अभिषिक्त तोय राय म्हूण मागलोलो, सर्वेस्पराचो अभिषिक्त. देखून सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर जर तर हांव आतू बारीन जाल्यार ताचें खर्ग वा ताचें केस्त म्हाका मेळनासतना रावत ना. देखून तो कितें करता? तो जिवेशी मारूंक वचना. तो बालो काण घेता, कोळसुलो काण घेता उदकाचो आनी चलते रावता. आनी ते पयले कुशीक उतरतात आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखरार उबो रावन व्हड ताळान तो म्हणटा, हांगा आसा रायाचो भालो आनी कोळसुलो. तरणाट्या मदें 3000 मदले कोणी एकलो येवन तो व्हरून दी. सर्वेस्परान हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी आविशपणाचें फळ दिलां. आज म्हज्या हाताक म्हज्या दुस्मानाक म्हज्या हातान ताणें दवरलो, पूण सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हांवें आतू बारलो ना. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा दाविदाचें वर्तेपण. देखून दावीद श्रेश्ठ राय, देवाच्या कुशे कालची येयल्लो मनीस आनी आमी आज देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सर्वेस्परू सगळो कन्नवळो आनी दयाळ, आमी कन्नवळो आनी दयाळ जावूं जाय. हेरांची जडती करिनाकात, तवळ तुमची जडती जावची ना. थोड्यांक संवय आसा हेरांच्या विशयांत उलोवचें, हेरां विशयांत खबर काडची, हेरां विशयांत सांगचें न्ही गे. एक काणी अशी आसा. एका इगर्जेच्या घरा मुखार, इगर्जेच्या मुखार म्हणजे इगर्जेच्या पाद्र्याबाच्या घरा मुखार
एका 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 क्रिस्तांवाचें एका स्त्रियेचें घर आसलें, कळ्ळें? स्त्रियेचें घर. आनी ती स्त्रियेची जीब मस्त लांब. तिणें केदाळी त्या घराच्या मुखल्या बाल्कनीर बसचें आनी पाद्र्याबाच्या घरा पळोवचें. कोण येतात, कोण वेतात, कोण येतात, कोण वेतात, आनी सगळ्यांनी खबर करची. एकच काम. एक दीस दनपारां बरार एक खार आयलें. खार आयलें आनी पाद्र्याबाच्या घरा मुखार रावलें. पाद्र्याबू भायर आयलो आनी तो एक स्त्री त्या कारांतान देवली आनी पाद्र्यापान तिका पटलून धरलें आनी हातांत धरून आपोवन गेलो. हिणें थंय पळयलें. हिणें पळोवन सुरू केलें वाड्या घरांक फोनां करूंक, आरे कोण आयला, कोण आयला, कोण. सगळ्यांनी खबर जाली. गेल्ली मनीस 2 घंटे भायर येवंकूच ना घरा भितर. 2 घंटे भायर येवं ना. ह्या 2 घंट्यांनी सगळ्या फिरकोजेंत व्हायरल जाले सगळो न्यूज. गाजा 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 गाजा. 2 घंटे उपरांत 2-2.5 घंटे उपरांत ती स्त्री भायर आयली कारा लागीं. पाद्र्यापान तिका पटलून कपलार उमो दिलो. हें पळोवन तिची आणकी तकली विरवली, कळ्ळें गे? आनी अशें सगळो लोक गुजू 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 उलोवन पाद्र्यापा लागीं आयलो. फादर अशी अशी गजाल, तुमच्या विशयान मस्त खबर जाली, नांव पुरा फाट जाती आसा, कशें गजाल. पाद्र्यापान सांगलें, दनपारां बरा एक स्त्री आयिल्ली वय. ती स्त्री म्हजी व्हडली भयण. ती गांवांत ना, ती धार्मीक भयण, पूण तिका लंग्साचें कॅन्सर आसा. डॉक्टरान वाचना म्हूण सांगलां. फकत 2 म्हयन्याची अवधी दिल्या. भयण फाटीं उत्तर भारताक वता, तिच्या प्रोविन्स तिचें थंय. ती गांवाक आयिल्ली, वखदाक आयिल्ली. कशें आयल्या, भावाक मेळया म्हणून म्हाका मेळोवंक आयिल्ली. फाटीं म्हजी भयण म्हाका मेळटा की ना गोतू ना. देखून म्हज्या भयणीक पटलून धरून हांवें तेच्या कपलाक उमो दिलो. अशें म्हणटाना सगळे लोक थंय रडलो. सगळो लोक रडलो गळगळ्यान. पाद्र्यापाची बक्षाणें मागीं लागली. ती स्त्री आयली. पाद्र दया कर म्हाका बक्षया. आनी पाद्र्या म्हणालो, जायत बाय तुका बक्षितां, कांय म्हाका कांय बेजार ना, पूण आज म्हाका तुजे तावन 1-2 पडी मांस खायचे. देखून तुवें कार्ड करचें, एक कोंबी हाडीचे, फर्मागोसाचे आनी एक गांवची कोंबी हाडीचे. जायत फादर खंडीत हाडटा म्हणाली. पूण एक उडास दवर, कोंबी सगळी काणगेचे आनी कोंबी काण घेवन कोंबीची पाकां बुड्डून त्या फर्मातोन इगर्जे पर्यंत ती पुरा पाकां बुड्डून येयचे. कळ्ळें गे? बुड्डून ती उडोवन येयचे. तशें करून आयली ती. हांगा तेन्ना कोंबी मात आसा, पाकां नात. आतां म्हणाली, पाद्र्या म्हणालो, आरे बाय म्हाका कोंबी नाका, तूं व्हर. म्हाका तुवें ती बुड्डून उडयल्लीं पाकां आसा पळय, ती दिल्यार पुरो हारोन हाड. फादर खंय थावन हाडचें फादर? ती वाऱ्या खंय उबोवन गेल्यान कोण ना, कशीं हाडचीं? आनी तवळ पाद्र्या म्हणालो, तुवें ती केल्ली खबर आसा पळय, ही पाकां बरी खंय उबोवन गेल्या, ती पाटी काडूंक सादी जाताय. देखून खबरो करनाका. तुज्या जिबेन केल्ल्यो खबरो जायत्याचें जिवीत पाड जावंक कारण जाल्यात. ह्या फुडां तशें करूंक वचनाका म्हणाली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हेरांची झडती करता, हेरांच्यो खबरो करता, हांव भाग्यवंत म्हूण चिंता, पूण हातूंत कितल्या जाणांचें जिवीत पाड जाता आमी जाणांकूय. देखून जेजू म्हणटा, तुमी झडती करची न्हय. झडती करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना. खबरो करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना. देखून तुमी हेरांक अपराधी म्हूण फैसल करनाकात, तुमी अपराधी जावचे ना. हेरांक बक्षया, तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. हेरांक बक्षया, तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. देखून आमच्या बापा हर एक पटी आमी मागणें म्हणटा, संतोशान म्हणटा, हातो बार म्हणटा आमी आमच्या बापा मागणें. न्ही जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, पूण आमी बक्षिता गे.
आमी बक्षीन हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची भक्तां बक्षिनांत हेंच आमच्या बाप्पा मागणें आमकां शिकयता. जर तर आमी हेरांक बक्षूंक तयार ना जाल्यार आमच्या बाप्पा मागणें म्हणची गरज ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. देखून जेजू म्हणटा हेरांक दिया, हेरांक दिया. कितें दिया? दया दिया, बोगसाणें दिया, बोगसाणें दया दिया, हेरांक दिया, तुमकांय दितले, तुमकांय दितले. भरत्या मापान आलोन दोलोन बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. चेपून चेपून पयलें कुर्किलान कोरी बोलताले गोताय. कुर्किलान कोली कशें बरची आसली, कार्बराची कोली गुड्डोन गुड्डोन चेपून चेपून घट्ट बरची आसा. त्या मापान देव दितलो. ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमकां पाटी मेळटलें. कळ्ळें गे. पयलें आमी साकर हाडूंक गेल्यार न्ही पयलें अंगडी पुरो मस्तू नातल्यो. देखून साकर ना जाल्यार अप्पा कोणा कडेन गेचें, पप्पा गेरेचें, मावशे गेरेचें. मावशे एक लोटो साकर विचारल्या न्ही गे. आनी त्यो लोटो साकर बरी करून कापूंक हांव कापून दिवंक. कळ्ळें. एक कुट्टें दूद दिताय गे म्हणून गेल्यार आखे कडेन तें कुट्ट्यान एक तेंबो सकयल पडचें ना. कळ्ळें गे. थोडीं बुदार मनाचीं आसात. इल्लें घाल इल्लें सकयल पडल्यार हांव न्ही चेंबल पडटालें. थोडीं बट्टी एक कुट्टें म्हळ्यार एक कुट्टें. कळ्ळें गे. आनी कामागारांक पयलें तांदूळ मेजून दिताले न्ही. 2 सेर तांदूळ घे, 3 सेर तांदूळ पुरा भाताक न्ही गायल्यांक पुरो. न्ही सेरान सेरान मागसो कसो तें बरो बोटान मागतना चूर बोट बेंड करचें न्ही. शेरान दितले उणें उस्का इल्लोसो तांदूळ मेळटलो तांकां. न्ही गे. ज्या मापान तुमी दितात. आमची माय म्हणटाली कितलो हाडला सामान पळय रे, परतून फाटीं दिवंक तशें दिवंक तितलो दिवंक म्हणून. कितें मापान तुमकां दिता तितल्याच मापान तुमकां पाटीन दितले. आदीं पुरो आयर आसलो न्ही काजाराक. आयर आसलो न्ही. 100 आनी 1 रुपया 10 रुपया 11 रुपया अशें बरो धरताले ते झाडां बरा. हाडलो म्हळ्यार 100 आनी 1 रुपया तशें बरोवन दवरचें आसलें. आनी इतलें दिल्यात आनी इतलें दिल्यात. कित्याक म्हळ्यार पुरवां पाटी तेत दिवंकात. कळ्ळें गे. 100 रुपया दिल्यार 70 रुपया बरोवन दवरचें. ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमकां पाटी मेळटलें. देखून दितना बऱ्या मनान दिया, उदार मनान दिया, सड मनान तुमकां पाटी मेळटलें. देवान तुमकां पुंक्याक दिलां, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंक्याक तुमी दिया म्हणटा देवाचें उतर. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. आमेन. विरव्या तरी एका देवातें आसुल्लो आमचो बावर तूं सारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सत मानता. सर्पतेदार पापतो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्यानी ना दिसत्या सर्व वस्तू रचतात आनी एका सुम्या जेजू ख्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा देवापातां सर मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड करे देवातां उजल्लो करो देव तो देवातां सर मला तकर सुमना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं वस्तू केल्या. आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडून हे पासून सर्गांतलो तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मायेची उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस आनी आमच्या बसत पांचविल्यार तकाल ताका कुसार मारलो. ताणी कस्त मरण सोंसलें आनी ताका नेकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो. सर्गार सुरलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनुश्य बी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जीव दाता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा भाव प्रभाते वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. ही पदकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नाना समन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. यस विश्वासान बावर्तान भरवशान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या त्रिएका देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. बाप्पा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या सर बिस्पांनी येजकांनी आनी धार्मिकांनी तांचे तब्येन दिल्ल्या लोकांतय कोणाय लागीं दुस्मानकाय दवरिनासता हर एक व्यक्तीन दुस्मानाचो मोग करूंक प्रेरण जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशान विविध धर्मा मदें आनी जाती मदें समाधानाचें वातावरण आसा कर. एकामेका द्वेशांच्या सर व्यक्तींतय
दुस्मनाचो मोग करचें चिंता बळादी कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगजेच्या सर युवजनांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची मौल्यां आपल्या जिवितांत रुता करून प्रत्येक जावन दुस्मनाचो मोग करा म्हणलो तुजो आदेश पाळून एक आदर्श क्रिस्ती जिवीत जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगजीच्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या पांयंतळा समर्पिता. तांच्या जिविताचे कश्ट तूं हाळू कर. तांची जतन घेवच्या व्यक्तींनी तांची सेवा बऱ्यान करूंक तुजी कृपा धराळ मापान लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आय. आमचे समाजेन एकामेकां मदें मनस्ताप आसलेल्या आनी बक्षीनासतना आसलेल्या सर्वांनी तुज्या पुता जेजूची शिकवण वैयक्तीक रितीन घेवन आपली दुस्मानकाय पयस करीशें कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आय. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी आयच्या दिसाचो संदेश दुस्मानाचो मोग करचें, तांकां बरें करचें आनी तांचे पसत मागचें. दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आय. एक घडी बोट दामप्या दुस्मनाचो मोग करूंक भोव कश्ट आमकां भोगता तरी सोमयती सरसंगती साध्य. दुस्मना खातीर आमकां दग दितल्या खातीर आमकां शिरापतल्या खातीर आमी मागोवंक जाय. जेन्ना आमी मागता तें परिवर्तन जातात. साऊल आसलो पावल जाल्ले बरी आमी परिवर्तन जाता. देखून ही कृपा मेळ अशी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी तूं देन स्विकार करी. तुज्या पुता जेजू ह्या संवसारान तुजो मोग तुजी दया तुजी काकूळ तूं उगडापी केली. तूं काकूळ दिसो देव म्हणलें ताणें आमकां दाखोवन दिलें आपल्या जिवितांत आनी आमी हेरां तें काकूळदार जावंक दुस्मानाचो मोग करूंक मोगा मुखांत दुस्माना परिवर्तन करूंक जाय आसची कृपे दिनी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा काणीक आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं अस्विकार कर म्हूण आमी दयेन परता. बाबा काणीक आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं अस्विकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता. पुण्या वया सवे आमकां सास भेटयता. तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता. पुण्या वया सवे आमकां सास भेटयता. बापा काणीक आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं अस्विकार कर म्हूण आमी दयेन परता. मानवो बापा आमची काणीक मोगाची. इतर मोनान आमी
Nagi vita solo tutto lo sasnate vase. Manu Bapa amci Service para म्हज्या बाबीनी न म्हजेनी तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव अप्पा मानतात असले जावं म्हण मागाती तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नेकेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुका फोवो तो मान दिवच्या के पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवपाक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय म्हण आमी विस्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें स्थारायलाय पण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुज्या जाणवेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वागणू तुजे रस्तेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय मिदी मिगलिया भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता म्हज्या बगाच्या भावा भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगतां बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता प्रतिरिती ह्या संदर्भार आमी समर्पया आमकां द्वेशीतेल्या आमचें नांव पाठ करतल्या आमकां बोगसूंक कश्ट जातल्या सर्व भाव भयणी सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवना तांचे खातीर मागे बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड़तसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू
नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडाच करता आणि जिवीत सोडून सोडूनची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गुणरग सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेबा सेबाच्या बऱ्या भलायके पासून आमी मागे. पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरो मेले अंते ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इस्तगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माये संगाती तिसपती बागे हो झुजे बागे हो धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आची नामोतीन दवरना ज्या मापान आमी हेरांक बक्षिता त्या मापान आमकां बक्षाने मेळे गो बक्षाने मेळच्याक आमी मागचें आसा तें मागणें आमच्या बापा मागता आसतना पेल्यांक बक्षूंक पेल्यांक दुस्मानाक बक्षूंक दुस्मानाक देवाची आशिर्वादां बेसांवां परिवर्तनाची बेसांवां मागोवंक जायची कृपे दिनी मागोवन सुमेन शिकलेले मागणें हातबार सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दये करून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमचे सोडून दा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं बोगसने सोमाया मग सुगुर तुझोने का मैं का कमी शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. संसारात जीवी दिली हे तुझ्या बहुपदी उडकता आणि सर्व तुझ्या कटपणात सर्व येतंत म्हाका निवार. सदांच तुझ्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळ्यो वेगळ्यो सोडून कितेंच म्हाका दिमी नाकास. पळय ह्या इजोन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्ताच्या मोगान बरोवन देवाची काकूळ धाडून आमच्या मदें आयलेली. देव काकूळदार म्हणून आपल्या जिवितांत दाखोवन दिल्ली. कुर्सार आपल्या दुस्मानां बक्षिल्ली. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या दुस्मानां बक्षूंक तांचे खातीर बरें मागोवंक आपोवणी दितात. ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. क्रिस्ताच्या जीवनान भाग आमी घेवया. ओ पवित्र साक्रामेंता भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया. ओ पवित्र साक्रामेंता उंडो काव्या वायन सेव्या
Krista कुड्रग सेव्या ताच्या जीवनं भाग्यव्या ताचेत आम्ही एक जाव्या उडोकाव्या वाईट सेव्या Krista कुड्रग सेव्या ताच्या जीवनं भाग्यव्या ताचेत आम्ही एक जाव्या Kristaच्या कष्टान भाग आम्ही घेव्या सग्रामेता ताच्या जीवनपणान भाग आम्ही घेव्या सग्रामेता उडोकाव्या वाईट सेव्या Krista कुड्रग सेव्या ताच्या जीवनं भाग्यव्या ताचेत आम्ही एक जाव्या उडोकाव्या वाईट सेव्या Krista कुड्रग सेव्या ताच्या जीवनं भाग्यव्या ताचेत आम्ही एक जाव्या प्रार्थुया विश्वासी देवा आमच्या भोव मंगळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गेचें सुख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी विग्गी शेवटा पावय म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं तकली बघून देवाचो आशिर्वाद मागया आणि सर्व पदवेदार देवा बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची वळखा प्रसाची शीस करा पवित्र स्नानिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा पिकरी आसा या देश वावराळी पूण तोडेस माग्या आमी दुनिया लागी दाच्या क्रिस्ताची करेस माग्या आमी दुनिया लागी दाच्या क्रिस्ताची करेस उसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या संगाता आता आनी सदा सगळी भक्तीन मोगाळ पुत सुबे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजारी सैविनी आमा पासत विनंती कर सगळी संगता भगवंत कृष्णाचे कृपेन एवढा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविन हांव तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात
जायत्या भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.